नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत पारंपारीक पोंगल अनुष्ठान कार्यावळींत वांटो घेतलो. केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन हे लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ले. तांचे हस्तुकीं खासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भोवमानीत केले. पोंगल ही परब सूख आनी शेती हांचे कडेन जोडिल्ली आशिल्ल्यान संवसारभर ह्या परबेक खासा म्हत्व आसा, मंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हळें. सैमा विशींची कृतज्ञता फकत उतरां मेरेन रावंक फावना, जाल्यार तो एक जिणेचो भाग जावंक जाय अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उक्तायली. पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है. देशसेवा करपी सैनिक निवृत्त जाले तरी लेगीत तांच्या मनांतली देशसेवेची भावना मात्तूय उणी जायना अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या 10व्या सशस्त्र सेना माजी सैनीक दिसाच्या कार्यावळींत तांणी देशसेवे खातीर वावर केल्ल्या आदल्या सैनिकांच्या योगदानाची तोखणाय केली. सैनिकांक मेळपी शिस्तप्रिय आनी समर्पीत प्रशिक्षण राष्ट्र निर्मितीच्या दरेक वाठारांत योगदान दिवपा खातीर सक्षम करता अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार म्हळें. भारतीय लश्कराचे पयले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा हांच्या यादी खातीर दर वर्सा 14 जानेवारी हो दीस सशस्त्र सेना माजी सैनीक दीस म्हूण पाळटात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लेगीत आदल्या सैनिकांच्या धाडसाचे आनी देशा खातीर दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय केली. देशाचे घरमंत्री अमित शाह हांणी 2026 मेरेन ड्रग्स मुक्त भारत करपाची मोख दवरल्या आनी गोंय सरकार ते नदरेन वावुरता अशें स्पश्ट उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिलें. घुवळी वखदां वेव्हारांत आस्पावीत आशिल्ल्या 12 जाणांक पुलिसांच्या घुवळी वखदां विरोधी पंगडान अटक केल्या अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. हळडणेचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी विचारिल्ल्या एका जोड प्रस्नाक मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी लेगीत ह्या विशयाचेर कांय प्रस्न उपस्थित केल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ताका जाप दिली. कॉलेजेस आमचे एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेअरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. दुसरे इन द गोवन ओन विच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आम्ही काउन्सिलर अपॉइंट करपाचे केसीस स्कूल इवन दो नाव वी आर अपॉइंटिंग द काउन्सिलर इन कॉलेजेस. द बिट्स पिलानी विच इज नॉट कमिंग अंडर द डायरेक्टली अंडर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इट इज अन ट्रांजिट कॅम्पस ऑफ द बिट्स पिलानी. बट स्टील आफ्टर द लास्ट 5 केसीस वी हॅव गिवन द स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स हॅन्सफोर्थ अशा पद्धतीचे केसीस जावपाक जायना. तुम्ही बी अशा पद्धतीचे काउन्सिलर्स ते अपॉइंट करा.
regarding this mental health policy, our GED means Goa Education आमचे कावन्सील जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आनी कावन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता. तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय न्ही फॉर द कावन्सिलींग करपाक. स्पीकर सर, आमी कावन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो डिफरंट केसीस दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ द पेरंट्स बट दे आर एक्सप्रेसिंग विथ द कावन्सिलर्स. त्यो केसीस घेवन स्टडी करपाचें काम हे आमच्या कावन्सिलरांनी स्टडी केलां. हांव तर हें म्हणपाक शकतलो की आमचें कावन्सिलींग इतकें खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे कमी जाता. गोंय पुलिसांनी 86% गुन्यांवांचो तपास लायला आनी देशांत हे प्रमाण हेर राज्यां परस चड आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंया भायल्यान येवपी लोक कांय कामा निमतान येतात आनी गुन्यांव करतात. ही गजाल कांय प्रमाणात खरी आसली तरी पुलीस यंत्रणेन सीसीटीव्ही कॅमेरे लावन गुन्यांवाचें प्रमाण उणें जावपाच्या नदरेन पावलां उबारल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. क्रायम डिटेक्शन रेट जर पळयत आमचो जाल्यार वीच इज मोर दॅन 86% इज द हायेस्ट इन द कंट्री. आयजूय सांगता आमी. स्पीकर सर, हाज्या खातीर आमी नो डावट इन द प्रिव्हेंटीव पुलिसींग आसात 102 नंबर हाजो म्हणजे कॉल केल्या उपरांत वॉट एवर द पुलीस सपोर्ट इज रिक्वायर्ड व विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम म्हणजे 5 मिनटाच्या भितर थंय पावपाक. आतां 8 मिनटां आसा. 5 मिनटाच्या भितर ताका पुलीस सपोर्ट दिवपाचें काम म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट करता. आनी ताका लागूनच म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड वॉट एवर द ह्युमन रिसोर्स रिक्वायर्ड तांकां जाय तो म्हणजे तांकां व्हेकल्स आसतले बाकीचे सगळे आनी पुलीस मोठ्या प्रमाणात हे दिवपाचें काम सातत्यान करता. गोंयांत ज्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जाता हांवें पयरूय सांगलां की खूब मोठ्या प्रमाणात लोक खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात म्हणजे लेबर कॅटेगरी आनी बाकीचे हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता. स्पीकर सर, आमी त्या खातीर टॅलंट व्हेरिफिकेशन जे आहा पळय न्हू हे खूब मोठ्या पयरचो 31 डिसेंबरा दिसाचो मर्डर हे जर पळयत जाल्यार तेजो कोण तरी म्हणजे ताका केअर टेकर जर रावल्लो पळय न्ही तो केअर टेकर हार्डली कितें तरी आपल्याक तेणी 10-15 रुपया चड दिवना म्हणून तो तेजो खून करता. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हाणें आयज म्हापशां पत्रकार परिशद घेवन पयलींची मनरेगा आनी आतांची जी राम जी ही येवजण उदरगते खातीर आनी रोजगारा खातीर लाभदायक आसा अशें स्पश्ट केलें. मनरेगा येवजणेत जो उणाव आशिल्लो तो जी राम जी ह्या येवजणेंतल्यान सरळ आनी सोपी येवजण कार्यान्वीत जाल्या अशें तानावडे हांणी मुखार सांगलें. गॅरंटी फॉर रोजगार ग्रामीण 2025 म्हणजे जेका आमी विकसित भारत गॅरंटी जी रामजी मिशन अशा पद्धतीची स्कीम आसा आनी त्यामुळे ती स्कीम हाडल्या कारणान हांव आमचे नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहानजी हांचे अभिनंदन करता. आनी एक बऱ्या तरेची स्कीम तेंच्यांनी ह्या देशांतल्या गरीब लोकांक लागून हाडिल्ली आसा आनी जाचो फायदो गरीब मनशाक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून जातलो. आनी म्हणून ही स्कीम आसा. ह्या स्किमी भितर गरीबांतले गरीब BPL होल्डरच्या सकयल अशे जे लोक कांय आसात तांकां वर्सांतल्यान एक किमान कमीत कमी असो एम्प्लॉयमेंट भरूंक जाय आनी म्हणून ही स्कीम आसा. ह्या स्किमीक VV 2047 विकसीत भारत ही विकसीत भारत 2047 भारत देश जगातली नंबर 1 ताकद जावंक जाय आनी त्या दृश्टीन एक नवें पावल जेणे करून गांव सुदारपाक जाय आनी त्यामुळे त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान एक नवीन एक विजन जें आसा गांवाचें हें विजन त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान लोकां समोर हाडपाक लागून ही स्कीम हाडिल्ली आसा. सिद्धी संचालनालयाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या तिसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण मडगांवच्या रवींद्र भवनात काल जाल्ले. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकर, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, चित्रपट दिग्दर्शक नागराज मंजुळे, अभिनेते आनंद इंगळे, महोत्सवाचे संचालक विपिन खेडेकर आणि सिद्धेश नाईक तशेंच हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्यांत मनरिजवण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. नागराज मंजुळे हांचो मंत्री दिगंबर कामत हांणी भोवमान केलो.
खरें आनंद जाता त्याच खातीर की एक संकल्पना घेवन बिपीन आनी सिद्धेश म्हज्या म्हऱ्या आनी दामू म्हऱ्या आयिल्ले की एक भुरग्यां खातीर कितें तरी करया आनी तीच संकल्पना घेवन आमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता म्हऱ्यान गेले. ताणें विदावट एनी रिजर्वेशन ताणें सांगलें करया, मोठ्या प्रमाणाचेर करया. आमी ताका एकच कंडिशन घालें की हो फेस्टिवल हो दक्षिण गोंयांत मडगांवच्या रविंद्र भवनात जावपाक जाय. हे पयलें कंडिशन. नाल्यार सगळें नॉर्थाक जाता. सेरेंडिपिटी फेस्टिवल इन नॉर्थ, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इन नॉर्थ. So we said that this festival will remain as this only for South Goa in Margaon. And he agreed. आणि पहिल्याच फेस्टिवलाक इतलो क्राउड जालो. म्हाका याद जाता अजून मुख्यमंत्र्यान हांगा साकून विचारलें फुडल्या वर्सा करपाचो काय ना काय म्हणून. आनी तुमी सगळ्यांनी कितें सांगलें? भुरग्यांनी एक मुखान आवाज दिलो करपाचोच म्हणून. आनी तातूंतल्यान हो फेस्टिवल हॅज बिकम ए परमनंट फेस्टिवल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.